निरंकाल दाबाळच्या वानरमाऱ्यांची खबर प्रुडंटाचेर पळयतनाच परत एक फावट गोंयभर सावन तांची मजत करपाक लोक आनी संघटना फुडें सरपाक लागल्यात। वानरमारी समाजाच्या लॉकडावनाक लागून हाल जाल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। गोंयभर लोकांनी तो पळयला। उपरांत कितलेशाच लोकांनी आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभूक फोन करून विचारून वानरमारी लोक रावतात थंय वचून धान्य आनी बाकीचें सामान दिलें। सरकारानय प्रतिनिधी धाडून रेशन कार्डा वयल्यान तांकां गाडी धाडून तांची वेवस्था करतले म्हूण कळीत केलां। सो काल आमी प्रुडंट मिडियाचेर जो न्यूज पळयलो खरेंच अशें दिसलें मनाच्यान की ह्या लोकांक हेल्प करपाचें सो दॅट लायक कोणूच हांगा हांगर पावना कसली हेल्प जायना। सो आमी रातचे राती फ्रेंड्सांक विचारलें लायक आमी कितें कंट्रिब्यूट करपाक शकता। सो एक बारीक कंट्रिब्यूशन घेतलें आनी हांगर हांकां लागून आयली हांगर थोडेशें जें बीन कितें आमचे कडेन दिवपाक जाता हेल्प एक बारीकशी हेल्प करपाक जाता त्या प्रमाणे आमी हेल्प करपाक फुडें सरली आनी हांगर पावली। And these are the 22 families who don't have electricity, who don't even have a proper water supply, who don't even have to say that proper houses. But still there is a hope to live because the media has covered other day that there was no food has been given due to corona, due to the lockdown. So because of that many people have come and we are coming to help them. Today we have given almost 100 kilos of rice and all that is needed for regular day to day we have provided, and thanks to the media and thanks to God for providing. हांव ते सगळे आता 125 किलो तांदूळ, 15 किलो दाळ, 10 लिटर दूध, साखर, चा पावडर, साबण, तांकां गरिबांक कपडे, भुरग्यांक सगळ्यांक ते सगळे घेवन हांव येयला तांकां दिवपा खातीर। अशेंच आता ते विवेकान अशें बरें न्यूज घातलो म्हणून आमकां कळ्ळें की ह्या गांवांत अशें आसा। गोंयान भायर खंय खंय लोक अशे गरीब लोक अशे आसा आनी तांकां जेवण ना, खाण ना, निदान तांकां कळोन ती तरी लोक पावतले तेंचे कडेन। ते आमच्या सरकारा कडेन सगळ्याच कडेन पळोवंक शकना सरकार। अशें आमी जर फुडें सरून जर हेल्प केलो जाल्यार खूब लोकांक म्हणजे एटलिस्ट तांकां जेवण तरी मेळटलें, एक टायमाचें जेवण तरी तांकां आमी दिवंक शकता। तेन्ना आमच्या रिपोर्टरां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता रिपोर्टरांक की अशें तेंच्यांनी वयचे सगळ्या गांवांनी आनी खंय खंय गरीब लोक आसा खंय आसा ते पळोवचे आनी प्रुडंटाचेर न्यूजार सांगचे आनी लोकांनी तांकां सगळ्या हेल्प करचो। प्रुडंट मिडियान हांगासर येवन ही वानरमारेची जी परिस्थिती आहा ती लोकां मुखार हाडली, तशीच सरकारा मुखार हाडली। तेज्या उपरांत जायते लोक आयज सकाळच्यान तांकां मदत करपाक धांवन आयले। म्हाका दिसता सकाळच्यान 3 फॅमिली वास्कोच्यान येवन तांणी डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आहा तांकां एसेन्शियल लागपी गरजो। गव्हर्मेंटाचे मनीस हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर येवन गेल्यात आनी तांकां सांगलां की रेशन कार्डां तुमची तयार आसा जाल्यार दवरा आनी त्या रेशन कार्डा मार्फत तांकां हांगासरूच गाडी धाडून तांकां जें रेशन आहा तें उपलब्ध केलें वतलें। बेतोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। Thank you sir.